सुरवातेक गायन करुया A6 देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकतां तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी एक. देवाचे उतर आयकतां तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज 4थ्या दिसा नोवेनाचो आमचो विशय जावन आसा आसूंत सायबिणीचे मजतीन देवीक तोतवां मुलेन आनी कायदे प्रमाणीकपण पाळूंक आमचेशी राव. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचे कुटुंबांत पवित्र सोबीन तशेंच समाजांत जायते कायदे आनी परंपरा आसात. हे सगळें आमचें जिवीत जोड करूंक न्हय, बगर आमकां खुशाल दवरूंक आदाराचें जावंक गरज. सायबीण माय असलेंच प्रमाणीक जिवीत जियेली आनी आमकां एक नमुनो जाली. तर हे मिसाचे भेटेंत भाग घेतना देवीक तत्वां आनी मुळ्याक शिकयतले कायदे आनी परंपरा चाली आनी रिती सांबाळून वायट कितें आसा तें भायर उडोवंक आमकां आदार आनी बरें गिन्यान मागुया. हो विशय आमच्या मनान दवरून जायते तरेचे कायदे आसात. नॅचरल लॉज, डिवायन लॉज, पिनल लॉज, ह्युमन लॉज, जिन्सां तरेचे मोरल लॉ आनी हे सगळे कायदे आमच्या बऱ्याक आनी आमच्या फायद्याक. आमी त्रासान पडना जावंक सुगूर आसपाक हे कायदे आमकां देवान दिल्ले आसा आनी ह्या मनशांनी केल्ले आसा आपल्या बरेपणा खातीर आनी आपल्या सोंपेपणा खातीर. तर हे कायदे आमच्या जिवितान आमी पाडूंक, देवाचें तें देवाक दिवंक, पेल्याचें तें पेल्याक दिवंक आमी जाणो जावंक पवित्र आत्म्याची गिन्यान आमकां मागुया, डिसर्नमेंट. आनी जायते फावट आमी चुकल्या हे कायदे पाडूंक देखून चुकी पातकां ओळखून घेवन कालती खायीन देवाची काकुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेचना सांकवार मरे सगळ्या निरुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हाजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सौम्या काकुको सौम्या काकुको Krista काकुको Krista काकुको सौम्या काकुको सौम्या प्रार्थुया आयचे नवें पवित्र कुसाचो समुदाय हांची ह्या समुदायान रावतल्या दर एका कुटुंबा खातीर मागुया. सौर पदवीदार देवा भोवभाग्यो तांकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. हे मोगाडा वयचे विनोदीन ह्या संवसारान सौर वायटा विघ्नांतले आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. तुमच्या काळजाची सुनोद करात, पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक तुमी पोरकी आसतल्यात. दुसरे समोतेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हटलें, इस्रायेला, आतां सोरेस्पो तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सोरेस्परा तुज्या देवाचें तुवें बें दवरचें, तांच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सोरेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां तें तुज्या सोरेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, पृथ्वी आनी तातूंत आसा तितले सोरेस्परा तुज्या देवाचें. तोरी मोगा खातीर तुजें पुर्वजांचें ताचें काळीज आसलें आनी ताच्या फाटल्यान ताचें सोस्तीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकां सगल्यांक राष्ट्रांतलीं ताणें विचून काडलीं. म्हणटोच तुमच्या काळजाची सुनोद करात आनी आपल्या वाद्याची जावं नाका, कित्याक सोवेस्को तुमचो देव म्हळ्यार देवाचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हरतो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशाची तोंडां पळयना, लजूय घेयना, अनंताक आनी विधवांक तो नीट मेलोशें कोत्ता. पोरक्यांचो तो मोग कोत्ता आनी तांकां जेवंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसल्यात. सोरेस्परा तुज्या देवाचें तूं बें दवरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताका चिंतून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताका तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयतल्यो येदो व्हड आनी अजापाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्या. आनी तुजें पुरब इजिप्ताक गेल्ले तेन्ना तें 17 वयर नासलें जाल्यारूय सोरेस्परा तुज्या देवान तुका अरण्यांतल्यान नखेत्रान इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें.
देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो. सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. सैन्यां तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दानवटांचे आदाळमे गोट केल्या आनी तुजे भितर रावतल्यांक तुज्या भुरग्यांक सुनोद केल्या. जबाब सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार आनी कुश्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुरसुरीत ताचो सोग परगोट जाता. जबाब सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलांक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्यांक कळोवचे शास्त्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब सोरेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या. उद्गार Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe सोरेस्पराक जोय जोय. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेवेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्या. सोरेस्पराक जोय. Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe सोर्बेस फोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. महिमा तुका सुम्या. शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाच्या पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी ताका मोठी खोंत जाली. आनी ते कफरनामान पावतोस देव मंदिराचो दोण घेतल्यानी पेद्रू सरशी येवन विचारले, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदी उलोवन म्हणलें, सिमांव तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोण वो सोकारपोटी घेतात? आपल्या गोदच्या वो पोरक्यांच कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यांक कडचो. अशें ताणें म्हणलें. उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटच गोदची सुटलीशी जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयान वचून गोरी घाल आनी पयली मासडी पावता ती मासडी दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुप्याचे 2 नाणे मेळटले. ते घे, म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा आयचो विशय आसूम सायबिणीचे मोजोतीन दैवीक तत्वां, मुल्यां आनी कायदे प्रमाणीकपणान पाडूंक आमचे शिराव. सगळ्या कायदे आसा जशें सुरवातेक हांवें सांगलां, नॅचरल लॉज, डिवायन लॉज, पिनल लॉज, मोरल लॉज, कॅनॉनिकल लॉज, जिन्सां तरेचे कायदे
आनी कायदे आमच्याच बऱ्याक आमच्याच फायद्याक आमचें सुरक्षीतपण राखूंक आनी सांबाळूंक कांय दीस फाटीं आमच्या गोंया असेंब्लीन कायदो पास केलो. 30 वर्सां हांगासर आसात रावतात गोंयांत ते भुमिपुत्रा ह्या भुमीचे पूत आनी घोडये जायत्या जाणांक शॉक जालो. भायलो लोक हांगा रावता, भाड्यान रावता, कित्यान रावता, कामाक लागून रावता आनी ताका आमची जमीन आनी ते आमचे गोंयचे अधिकारी जाले जमनीचे. कशें जायत्यांनी घोडये निशेध मारलो. घोडये असेंब्लीन कोणेच निशेध मारूंक ना, पूण मागीर सरकारान चिंतलें आपलें मौन बदलूंक. कित्याक कायदे कोत्ता आसतना बरे भाशेन चिंतून ताचेर भासाभास करून ताचें बरेंपण पळोवन ताचें वांकडेपण पळोवन गूड इफेक्ट्स बॅड इफेक्ट्स पळोवन पास जावंक जाय. बेश्टेच कायदे पास करूंक जाय म्हणल्यार पास केले जाल्यार जायना. हे कायदे पास केल्या मिनिस्टरांनी आपलें बरेंपण चिंतून ते जाणा पूण गोंयकाराच्या वोटांनी जिखना जाल्यार भायले मनीस हांगा आसात तांकां सगळीं कार्डां दिल्लीं आसा. वोटींग कार्ड, रेशन कार्ड सगळें दिल्लें आसा. तांचें वोट मेवल्यार पुरो, गोंयकारांचो वोट नाका. तर असलें मौन आनी आमचें गोंय विकपाचें मौन ह्या कायद्यांनी आमी पळयता. देखून असले कायदे जे सारके नात ते कायदे करूंक जायना. बेश्टे पास करून कायदो जालो म्हणूंक जायना. सगल्यांक जाय म्हणून ते कायदे करूंक जायना. मेजॉरिटी वॉन्ट्स तशे कायदे करूंक जायना. कायद्यांक कोत्तेले जाल्यार बरे भाशेन चिंतूंक जाय. ताचें बरेंपण, ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस, इफेक्ट्स बसले जातले ते पळोवंक जाय. त्या प्रमाणे पास जावंक जाय. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आयच्या दिसा आमकां हो विशय कायदे, देवीक तत्वां, मुल्यां, वॅल्यूज प्रामाणीकपणान पाळूंक आमची शिराव. आमची शिराव म्हणटा तें शिसांनी जेजू लागीं मागलें आमचें शिराव. तशेंच आमी म्हणटा जेजूक आमचें शिराव. आमी बरे भाशेन प्रामाणीकपणान आसलेले कायदे बरे भाशेन पाळूंक. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. पयल्या वाचपान म्हटल्यार देव वोडतो दोनी सगळे रोचणेचो ताणेंच सगळें रोचलां आनी आसा तितलें प्रितुमेर ताणेंच रोचलां. तें सगळेंच देवाचें आनी तोच दोनी. देखूनच म्हणटा पयल्या वाचपान हें देवाचें तोरपण ओळखूंक आमकां व्हडतेपण ओळखूंक आपयता. आनी हेंच मोजीस आपल्या पोरचेक सांगतालो. कायदे पाळप. देवान दिल्ले कायदे, देवान दिल्ली समूर्त पाळप. सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बोळान दोनया देवाचो मोग करचो आनी दोनया देवाचे कायदे पाळचे. तर आयच्या पयल्या वाचपाचो संक्षेप आमी आयकला. तुमच्या काळजाची सुनोद करात, पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक तुमी पोरकी आसल्यात पूण देवान तुमकां आपली केली. आमी जाणा तशेंच धर्मदुताच्या इतिहासान भायल्या कायद्यांचेर, रिती चालींचेर नदर घालताले. जुदेव लोक सुनोद करतालो, सकमसिजन एक चाल आनी रीत आसली. जुदेव जर ताणें अशें करूंक जाय. देव तंपलान वचोन सुनोद करूंक जाय आसली.
पूण भाग्योन पावलो आमकां कितें सांगता ह्या वाचपान आमकां सांगलां तुमच्या काळजाची सुनोत करात म्हणजे तुमची काळजां नवी करात बदलात पातक्यांचो मोग करात पोरक्यां आसलेल्यांक सगळीं तांचो मोग करात पयल्या वाचपांतल्यान दुसरे सुमूर्तीचे पुस्तकांतल्यान असली शिकवण आमकां मेवता आनी आयज जेजूय आपल्या शिसांक सांगता जेन्ना शिसां लागीं ते विचारता तुमचो गुरू दोण फारीक कोत्ता की ना आनी जेजू ताका परतून विचार घालता राजा कोणाचो दोण घेतात सिटिजनांचो गांवच्या लोकांचो वो पोरक्यांचो आनी ते म्हणटा पोरक्यांचो तशें जाल्यार म्हणटा गोच्ची सुटली फारीक करूंक नाका पूण जेजू कायदे पाळपी आनी कायद्यांक तेंको दिवपी म्हूण दाखोवंक जेजू म्हणटा पेद्रूक वच आनी गोरी घाल पयली गोरी तुका नुस्तें पडटलें ताका त्या नुस्त्याच्या तोंडान 2 नाणें आसतले तुजो आनी म्हजो म्हूण दोण फारीक कर जेजू आमकां वायट देख दिना पूण बरी देख दिता दोण फारीक करूं कायदे पाळूं प्रमाणीकपणांत पाळूं आनी जेजू म्हणटा हो दोण फारीक कर आनी हो दोण फारीक कर म्हूण ताका सांगता कित्याक कायद्याचें मोल तो उडकून घेता आनी कायदे आपल्या जिवितान पाळटा आनी सांबाळटा प्रितीच्या बाबा म्हणीन अशे जायते कायदे आसा आमकां पवित्र सभेकूय कायदे आसात आमी म्हणटा प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च कितले कायदे आसा इगोज मातेचे एक देवाचे कायदे आसा 10 मानामेन आसात आमी म्हणटा देवाची सुमूर्त देवाचे उपदेश 10 आसात आनी इगोज मातेचे कायदे कितले आसात कितले आसात कोण नको इसोल्ली दोतोन इसोल्ली आमची 5 व्हेरी गूड 5 प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च 5 धर्म पवित्र सभेचे कायदे पयलो आयताराचे आनी सोंताचे मीस आयकुचे मिसांत वांटो घेवचो क्रिस्तांव कशी पवित्र सभेचो कायदो आमकां मिसाक आयताराचे बेचे आनी केन्ना ऑब्लिगेशन आसा व्हडली फेस्तां आसा तेन्ना मिसांत वांटो घेवचो दुसरो वर्साक एक पावट तरी कुमियांव घेवचो पास्काची पोरबेक तरी येवन कुमियांव घेवचो तिसरो वर्साक एक पावट तरी कुमसार करचें साक्रामेंतांत वांटो घेवचो कुमसाराच्या कुमसार करचें चवथो फॉर्मायलेले उपास दोणवण पिराचीत कोच्चे फॉर्मायलोले केन्ना फॉर्मायला एश वेनिसडे गूड फ्रायडे आनी लँटन सिजन 40 days सगळे दीस करिना पासून जाल्यार शुक्राराचे तरी कोच्चे उपास दोणवण कित्याक उपास दोणवण आमी कोत्ता पिराचीत ते आमच्याच फायद्याक आमचे कुडीच्या कोसपायांचेर झुजपाक जें कितें आमकां जाय दिसता तांचेर आमी झुजता पिराचीत करता दोणवण कोत्ता सदांच बरें बरें जेवले माल पडटा केन्नाय उपास करूंक जाय
श्रावण म्हणटा आमी आतां श्रावण कोंकण्याचो नुस्तें खायना उपास करता ते उपास म्हणटा ते धर्मीक कायदे आमच्या फायद्याक आमच्या बऱ्याक. आनी पांचवो धर्म दान दिवचें. तायच आमी म्हणटा एक दावो वांटो देवाक दिवचो जोडीचो. वो कितें पिकलां तुज्या शेतान बाटान तातूंतलें देवाक भेटोवचें. धर्म दान करप. संडे कलेक्शन आमी घालता हें आमचें धर्म दान. दिसाक येता तेन्ना बॉल्स मोडायता तें धर्म दान. गरिबांक वो पाद्रीच्या उदार पोसणांक हो इगोर्जेचें सांबाळ करपाक आमचें धर्म दान. तर हे कायदे आमी विसरूंक जायना. ते कायदे आमकां पवित्र सभेचे कायदे. आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे पवित्र सभेचे कायद्यांक पाडो दिवंक जाय. प्रामाणीकपणान सांबाळूंक जाय. हेंच करूं जेजू तूं आमचे सांगाता राव म्हूण एमिसाचे बलिदानांतल्यान मागुया. उबी रावया. आमच्यो गरजो आमचे आवडे न्हय देवान दिल्ले देवाचें व्हडटेपण वळखून घेवन आनी देवाचे आज्ञा प्रमाणे समर्थी प्रमाणे कायद्या प्रमाणे चलूं आमकां आदार मागुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपुणूच देवीक तत्वां आनी मुळ्यां शिकून पोरजेक सारकें मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी पोरजे सोवें आपली जबाबदारी वळखून एक कोविड-19 पिडेर वेल्यार लोकांची भिरांत पयस करूंक लोकांक सवतल्यो तयार केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. दर एक ख्रिस्ती भावार्थी जावं आसा जेजूची सोडवण आपणायलोलो पाटलावदार आनी आपल्या जिवितांतल्यान ती शिंपडायतलो परगटणार. तर सगळ्या वेल्यार आनी सगळे सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक आनी ताची गोवाय आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक हे महामारींत इतली मरणां पळोवन निराशीपण आयल्या. तर तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून आपले कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. कायदे बऱ्या मोनान पाडूंक आनी प्रामाणीकपणान पाडूंक आमकां शिकय. देवाचें तें देवाक दिवंक, सरकाराचें तें सरकाराक दिवंक. सगळे टॅक्स जे आमी फारीक करूंक जाय ते फारीक करूंक उदार मोनान काळजान आमकां शिकय. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
रिटर्नाच्या वेळार गीत गावया C15 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी सृष्टीच्या गोष्टांना दिन वाचता उंच्या उदारपणात भेटयता प्रेतमेन दिला मनशाच्या मागाला शिविताचो आदर जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले भेटोवनेचो बापा तुझे उतर मानता दिन वाचता उंच्या म्हज्या भावा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोण वाड्या बापा बागयो तांकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजोतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिंकोर तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांक वारमारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकुयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशे देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povin, 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 darbaraco सर्वेस्पोर्तो स्वर्गाने संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत, पातकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावामणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या कायद्यांक पयलो मान आनी पयलो पाड दिवंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थाळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती. ओस्तो जेजू देवाचें तें देवाक दिवंक पेल्याचें तें पेल्याक दिवंक कायदे सांबाळूंक आपूण आमकां आयच्या दिसा देख दवरता. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तें म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. तुम्ही आमच्या वेळार गीत गावया D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या. म्हाका फावो न्हय सोम्या घेव मोजे काय तुका ओलोय बोगोर एकूतो म्हाका Sorgi tuje sivason, turai tuka sorgon, torkoi ailai tu devon, girkod patya asun, suadik Jesu mogana, sorgicha kolmora, koi son vozu autuka, maka saduna. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितेच्या बापा भाग्यवंत तांकवार मारे देवाची मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची गोठायेन आमची माय वरी तुजी कुशी पाडून स्वर्गांत तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोनवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गीत गावया P56 तुज्या गोपान माई. आमकां